देवी कामाक्षीक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन बेरेस्तारा शिरोडा सयत फोंड्याच्या वेगवेगळ्या देवळांत वचून देवांचे दर्शन घेवन प्रचाराक सुरवात केल्या। प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि हेर भाजपाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान आपल्या भाशणांत काँग्रेसीचेर बरोच फोग काडलो। फाटलो एमपी कोण आहलो तांकां बाबडे खबरूच ना। तुमीच कित्याक सांगता? तुमी लिडर कोण आसलो तांकां कोणाक खबर ना। कित्याक खबर आहा? हांव पयर सावड्ड्या गेल्लो, तांकां दिसतालें एमपी कोण काय म्हणून। म्हाका म्हणलें तरी सावयकार, अरे हांवें तो तेज्या पयलीं आसलो, मदीं कोण जालो काय म्हणून लोकांक यादूच ना। काँग्रेसीचो कोण तरी मदीं सादीन म्हणून जावन गेलो तो, यादूच ना। याद केन्ना उरतलो? तुमच्या शिरोड्यांत आयला 22च्या इलेक्शनाक कोण शिरोड्यांत उबो रावलो काँग्रेसीचेर बी? काँग्रेसीचेरूय रावूंक ना दिसता। म्हणजे सारदीन फाटल्या 5 वर्सांक एकदा येवंक ना। त्या काँग्रेसी कडेन नेतृत्वच ना। त्या खातीर तर भाऊन काँग्रेस सोडून बीजेपीन येयला, तो अभिमानान सांगता, अफकोर्स अभिमानान सांगता। कारण ह्या देशाचें नेतृत्व मोदीजी जे करता आणि ज्या पद्दतीन हो देश आणि राज्य फुडें वयता म्हणून आमी सदांच सांगता। कारण ज्या पार्टी कडेन नेतृत्व ना, म्हणजे आयज बी म्हणजे जेंकां लोकांचे पडलेलेच ना, फाटल्या 5 वर्सांक जो खासदार म्हणून निवडून येयना। म्हजी निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान आनी नेतृत्वान भाजपाकच तुम्ही वोट दितले आनी मोदीजीच्या विकसीत भारताचे आनी सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास हे सगळे तुम्ही साकार करतले।